मोगाच्या बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत जायते पुस्तक आहात. आर्लेकाराचें पुस्तक, तशेंच नवे काराचें पुस्तक. आर्लेकार म्हणजे उत्पत्ती पुस्तक, एक्झोडस आनी तशेंच प्रवादाचें पुस्तक आहात. तशेंच नव्या कारांत ताचें पुस्तक म्हणजे शुभ वर्तमान मार्कूचें, लुकाचें, जोवाचें, तशेंच आनी पुस्तक आहात. ह्या सगळ्या पुस्तकां आमकां मारयेच्या जल्माची खबर मेळोना. लूक सांगोना, मार्कूय सांगोना, कित्याक जायत. आनी ही खबर आमकां खंय मेळटा. त्या काळार म्हणजे पयले दुसरे शेंकडे काळार जायते आनी पुस्तक आसले. ताका म्हणटा आमी एपोक्रिफल बुक्स. आनी हे पुस्तक इगोर्ज मातेन ह्या पुस्तकांत सोत आहा, इतले सोत आहा पूण सोत मानूंक ना. पूण त्या वेळा काळाचे लोक सोत मानतालेत. त्यातले एकल्या पुस्तकान आमकां मारयेच्या जल्माची खबर मेळटा. आनी त्या पुस्तकान नांव म्हणजे जाकोबाचो शुभ वर्तमान, फोर्थ एवांजेलियम ऑफ जेम्स. आनी आमकां याकूब सांगता ही खबर त्या पुस्तकांत. जोकी आनी आना हांकां भुरगें नासलें. आनी ती जाणटी पिरायेर पावलेली, ते दुखी आसली. आनी लोक त्या काळाचो लोक तांचे फकाणां कोत्तालो, चिस्ताक कोत्तालो. कित्याक म्हणटाले, तुमी पाप केलां, तुमचे देवाचो शिराप आसा. त्या काळाची ही समजोणी आसली. म्हणजे भुरग्यांक ना म्हणून रोज देवाचो आशिर्वाद ना, शिराप आसात. देखून जोकी आना खूब दुखेत जाल्ली. कित्याक ती पवित्र जीव सारताली. आनी म्हणटा देवान आमचेर कित्याक आशिर्वाद घालूंक ना. पूण ती मागणी करूंक लागली, खूब मागणी. अशें बरयलां की जोकी हॉर्नांत वचून मागणी कोत्तालो आनी उपास कोत्तालो आनी खूब खूब देवाक मागतालो, बाबा आमकां भुरगें दी म्हणून. तशेंच आनाक घरा रावन मागणी कोत्ताली, उपास कोत्ताली. आनी देवान तांचें मागणें आयकलें आनी तांकां एक भुरगें दिलें. तिचें नांव तांणी मारिया दवरलें. अशी खबर मेळटा त्या जाकोबाचे शुभ वर्तमानाक. आनी ती आमी सोत मानता. त्या काळाचो लोक सोत मानतालो. आमी सोत मानता की मारयेची आवय जोकी आनी आना म्हणटा ग्रँड पेरंट्स ऑफ जिजस. आनी जोकीमान आनी आनान मारयेक देवाक भेटवली. कित्याक हें देवाचें देणें आसलें म्हणून. आनी देवान हे भुरग्याक पातकपणें दवरलें. कित्याक देवाची येवजण आसली की हे भुरग्या वरी मागीर आपलोच पूत संवसार येतलो. देखून हे भुरग्याक मारयेक देवान पातकपणें दवरली. ती आहा आमची आवय. जर आमी त्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां ते जायते गूण दिश्टी पडटात. आनी आज ह्या वेळार आमी थोडे गुणांचेर विचार करुया, नियाळ करुया. पयलो म्हणजे ती भावार्थी ओस्तोरी. तिणें देवाचेर खूब खूब भावार्थ दवरलो. जेन्ना आंज गाब्रियल तिका भेट दिवंक आयलो आनी देवाचो संदेश दिलो, त्या वेळार तिणें उतर दिल्लें जुजेक, लग्नाचें उतर दिल्लें. पूण तरी ती देवाच्या पुताच्या आवय जावंक तयार जाली. थोडे लोकांक ही खबर मेळ्ळी जाल्यार लोक तिका कितें करतलो आसलो, फातरांनी मारतलो आसलो. कित्याक लग्ना वेळें उतर दिल्ल्याक कांय संबून जायनासतना ती गोरबेज जाल्या म्हण. पूण तरी तिणें देवाचे भावार्थ दवरलो आनी ती भावार्थी वस्तोरी एके भाशेन जिवंक लागली. मागीर जेजूक जल्मा हाडल्या उपरांत हो भावार्थ वाडत वाडत गेलो. दुसरो गूण म्हणजे तिचें ल्हानवीकपण, ह्युमिलिटी. जेन्ना आंज गेब्रियान ताका बरो संदेश दिलो, तिणें कितें म्हणलें, हांव देवाची चाकून, आय एम गॉड्स हँडमेड.
तुमकां खबर आसतली आमच्या घरांनी आसतलेत साकून आसतात कसलो कसलो काम करतात तिणी म्हणलें हांव देवाचें साकून आतांच न्हय आख्या जिवितांत जी तुमची आज्ञा ती हांव करतलो ती सदांच सेवा करतलो. तिसरो गूण म्हणजे हुस्केपण कन्सर्न फॉर अदर्स. कारण नोकरांत कितें घडलें तुमकां खबर आसतली जेन्ना म्हणटात दादले बरो येतात सोरो संपलो सोरो ना ते कितें म्हणटा ओकल्या नोरतो हुस्को तो आपूण घेता ताका लॉस दिसतली सोरो संपलो आनी कितें पिवप ती कितें करता आपल्या पुताशी वेता म्हणटा दे हॅव नो वायन. इतलो आसलो तिचो हुस्को आनी मागीर ताच्या हातीन पळयता हांव की जेन्ना तिका खबर मेळटा की तिचो सोयऱ्याक एलिझाबेथ ती आवय जावची आसा सो म्हयन्याची थंय आसा आनी ती जाणटी आसा तो तिची सेवा करूंक हुस्केन ती तिच्या घरा रावली. जायते गूण आसात आमी विचार करून आमी आपणाक येता खास करून लांगणवीकपण. कोणाचें म्हणलां ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. जर आमच्या काळजान लांगणवीक आसा तेन्ना दुसरे गूण आमकां आपोआप येतात. पूण कोण अशें म्हणलां moment I think I'm humble, I have the virtue, this runs away. Because pride comes in. That's I'm humble. तर हा हो खास एके भाशेन गूण आमी आपणावंक आनी दोन दिसा वापरूंक दुसरे सेवा करून हुस्केन भरूंक जशें मारी हुस्केन भरलेली आनी लानविकान बाबा तिची जिवीत सारली आमी जिवीत सारूंक हाजी देवा लागीं आमच्या आवय लागीं मागुया.